दीस शनिवार जुलैची 5 तारीख 2025. पहिले वाचप उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. अध्याय 27 वळ 1 तावन 5 आणि वळ 15 तावन 29 पर्यंत. इजाक आतां म्हातारो जाल्लो. ताच्या दोळ्यांची दिश्ट गेल्ली आनी ताका कांयच दिसनातलें. आपल्या व्हडल्या पुताक एसावाक आपोवन ताणें म्हळें, म्हज्या पुता. ताणें जाप दिली, आबळे, हांव हांगा आसा. इसाकान म्हळें, पळय, हांव म्हातारो जालां. केन्ना हांव मरण तें हांव नेणा. तुजी शिकारेची हातेरां, बाणाचें पोतें आनी धोणू घे आनी रानाक वचून शिकारी मारून हाड. म्हजें रुचीचें बरें एक जेवण तयार कर आनी तें हाडून म्हाका दी. हांव जेवतां आनी मरचे आदीं तुजेर आशिर्वाद घालतां. इजाक आपल्या पुता लागीं उलयतना रेबेक्का आयकताली. एसाव शिकारी मारून हाडूंक रानांत गेल्लो त्या वेळार तिणें घरांत दवरलेली आपल्या पुता एसावाची भोव बरी मुस्तायकी हाडून आपल्या धाकट्या पुताक जाकोबाक न्हेसयली. बोकड्यांचे सामडें ताच्या हाताक आनी लोव नातिल्ल्या गळ्याक रेवडायलें. आपणें तयार केल्लें जेवण आनी उंडो तिणें आपल्या पुता जाकोबाच्या हातांत दिली. जाकोब आपल्या बापायसरशीं गेलो आनी म्हणालो, बापा. ताणें जाप दिली, हांव हांगा आसां. तूं कोण म्हज्या पुता? जाकोबान आपल्या बापायक जाप दिली, हांव तुजो मलगडो पूत येसाव. तुवें सांगिल्ल्या प्रमाणें हांवें केलां. उठ आनी बोस आनी हांवें हाडिल्लें शिकारेचें मांस खा. उपरांत म्हाका तुजो आशिर्वाद दी. इजाकान पुताक विचारलें, इतले बेगीन तुका शिकारी कशी मेळ्ळी? जाकोबान जाप दिली, सर्वेस्परा म्हज्या देवान म्हजे मुखल्यान ती दावाशी केली. इजाकान जाकोबाक म्हळें, ये लागीं सर. तूं म्हजो पूत एसाव वय की न्ही म्हूण हांव तुका सासपून पळयतां म्हज्या पुता. जाकोब आपल्या बापाय इजाका लागीं गेलो. इजाकान ताका सासपून पळयलें. ताळो जाकोबाचो पूण हात एसावाचे. जाकोबाच्या हातांत एसावाच्या हाताक आशिल्ले परी लोव आसली देखून ताची वळख इजाकाक मेळ्ळी ना. ताणें ताचेर आशिर्वाद घालो, पूण परतून ताणें विचारलें, तूं खरोच म्हजो पूत एसाव? वय म्हणून जाप दिली. इजाकान म्हळें, शिकाराचें मांस हाड. तें केल्ल्या उपरांत तुका आशिर्वाद दितां. जाकोबान तें हाडून दिलें आनी इजाकान तें केलें. उपरांत ताणें ताका पियोंक दाका सोरो दिलो आनी तो पियेलो. ताच्या बापायन इजाकान ताका म्हळें, म्हज्या पुता, लागीं ये आनी म्हाका उमो दी. तो लागीं सरलो आनी ताका ताणें उमो दिलो. ताणें ताचें मुस्तेकेचो परमळ घेतलो आनी ताका आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें, सर्वेस्परान आशिर्वाद घाल्ल्या त्या शेता परी म्हजो पूत परमळटा. देव तुका मळबातावन दोव दिवं. शेतां तुजी पिकाळ करूं. भरपूर फळ आनी दाका सोरो तुका दिवं. लोक तुजी सेवा करूं. राष्ट्रां तुजे मुखार सरपडूं. तुज्या भावाचो धनी जा. तुजे आवयचे पूत तुजे मुखार सरपडूं. तुजे शिराप घालतल्यांचेर शिराप पडूं. तुजेर आशिर्वाद घालतल्यांचेर आशिर्वाद पडूं. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 135 1 तावन 2 3 तावन 4 आनी 5 तावन 6. श्लोक. सर्वेस्पराची स्तुती करा कित्याक तो बरो. सर्वेस्पराक नावाडा, ताची स्तुती करा. तुम्ही सर्वेस्पराच्या सेवकांनो, तुमच्या देवाच्या निवासांत, ताच्या घराच्या आंगणांत रावतल्यानो त्याची कीर्त गाजया. श्लोक. सर्वेस्पराची स्तुती करा कित्याक तो बरो. सर्वेस्पराची स्तुती करा कित्याक तो बरो. ताच्या नांवाक
गितां गायना म्हणा कित्याक तो मोगाळ वय जाकोबाक सर्वेस्परान आपणाक म्हूण विंचून काडला, इस्रायेलाक आपलें दायज म्हूण केलां. श्लोक. सर्वेस्पराची स्तुती करा कित्याक तो बरो. हांव जाणा सर्वेस्पर बोव वर्तो म्हूण. सर्व देवां मदें आमचो धनी एकलोच श्रेश्ठ म्हूण आपणाक जाय तशें सर्वेस्पर करता. श्लोक. सर्वेस्पराची स्तुती करा कित्याक तो बरो. शुभ वार्ता. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 9 वोळ 14 पर्यंत. तवळ जुआंचे शिष्य जेजू सरशी येवन म्हणाले, आमी आनी फरिजेव साबार पावटी उपास करता, पूण तुजे शिष्य उपास करिनात कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली, होरेत आपणा सांगाता आसता पर्यंत काजाराच्या वोवळ्यांनी दुखेस्त जावन आशियेत गे. होरेताक तांचे तावन काणवडचे दीस येतले आनी तवळ ते उपास करतले. कोणी मनीस पोरन्या वस्तुराक नव्या लुगटाचो कोपो मारिना, कित्याक तो कोपो पोरन्या वस्त्राची सुतां वण काडटा आनी ताचो फाळो आनीक व्हड जाता. तशेंच नवो वायन पोरन्या समडा चिलांनी भरिनात, तशें भरल्यार चिलां फुटतात. अशें वायन गळोवन वता आनी चिल्याची विबाड जाता. नवो वायन नव्या चिलांनी भरलो जाल्यार दोनी शाबीत उरतात. देवाचें उतर हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. उपास आनी फेस्तां हर एका समर्थेन प्रमुख स्थान घेतात. आयचे सुवार्थेंत जुआंचे शिष्य जेजू लागीं उपासा वयर सवाल करतात. जुआंचे शिष्य उपास करतात, पूण तुजे शिष्य कित्याक ही रिवाज पाळिनात? म्हणचे तांचे प्रमाणे रिवाजी पाळचे मनीस मात्र देवाक मानतात म्हूण तांणी चिंतलें. पूण जेजू तांकां सोंप्या उतरांनी जाप दिता. कशें एक होरेत काजारा माटवांत एक प्रमुख स्थान घेता, तशेंच मनशापूत तांच्याकी श्रेश्ठ म्हूण तांकां शिकयता. जेजू संतोष आनी समाधानाचो संकेत. ताका काणवरचो वेळ येताना, उपास करचो संदर्भ येताना ताचे शिष्य उपास करतले म्हूण स्पश्ट जाता. नव्या हुरुपान तशेंच संतोषान भरोवन जेजू म्हणलो होरेत आमच्या जिवितांत गरज आसा. आमच्यो रिवाजी आमकां आडखळ जावं नजो. बगार हेरांक बरें करूंक एक हातेर जायजे. आमी सर्व संतोषान आसाजे म्हूण देव आशेता. आमी ताची भुरगीं. ताका पळोवन ताचे संगता रावूंक सदांच आयतीं आसिजे. सा पीटर क्रिस्टॉलॉगस म्हणटा, उपास मनशा जिविताचो नांगोर आनी आमची सगळी कूड म्हणल्यार तारवाक नियंत्रणाक हाडूंक शकता.